सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. तेर्साच्या मागण्याक सुरवात दिवया. उबी रावया. पवित्र क्रुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सबवलो, आंकवार मरेताय जल्मलो. पोंस पिलाताका काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गार चडलो. सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंयतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्ताचो एकठार, पातकाचे बोगसणे, कुडीचे जिवंतपण, सासनाचे जिवीत. आमेन. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगसितांव. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बुलले सुर्विस्पोर तुजे थाय आसा. ओस्तुरे मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेसू. भाग्योंती मोरे देवाचे माये, आमा पापियांक खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बुलले सुर्विस्पोर तुजे थाय आसा. ओस्तुरे मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेसू. भाग्योंती मोरे देवाचे माये, आमा पापियांक खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बुलले सुर्विस्पोर तुजे थाय आसा. ओस्तुरे मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेसू. भाग्योंती मोरे देवाचे माये, आमा पापियांक खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. बसूया. या आख्या तेर्सांत आमी जिवितान निराशीपण अणभवतल्या खातीर मागुया. किरीत भशेन आमच्या गांवांत, आमच्या वाड्यांत जायतीं जाणां दुखेस्त फामिली आसात. तांचे खातीर हो तेर्स आमी भेटोवया. आमी नियाळुया दुखीचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त जत्सिमनीच्या मळ्यांत मागणे कोत्ताना आमच्या पातका पासो तो रगत मेता. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बोगसितांव. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बुलले सुर्विस्पोर तुजे थाय आसा. ओस्तुरे मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेसू. भाग्योंती मोरे देवाचे माये, आमा पापियांक खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बुलले सुर्विस्पोर तुजे थाय आसा. ओस्तुरे मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेसू. भाग्योंती मोरे देवाचे माये, आमा पापियांक खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बुलले सुर्विस्पोर तुजे थाय आसा. ओस्तुरे मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेसू. भाग्योंती मोरे देवाचे माये, आमा पापियांक खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बुलले सुर्विस्पोर तुजे थाय आसा. ओस्तुरे मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेसू. भाग्योंती मोरे देवाचे माये, आमा पापियांक खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बुलले सुर्विस्पोर तुजे थाय आसा. ओस्तुरे मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेसू. भाग्योंती मोरे देवाचे माये, आमा पापियांक खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बुलले सुर्विस्पोर तुजे थाय आसा. ओस्तुरे मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेसू. भाग्योंती मोरे देवाचे माये, आमा पापियांक खातीर विनोती कोर,
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बुलेले सुरवेस्पोर तुझे थाय आसा ओस्तोरे मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेसू. बागीन ते मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बुलेले सुरवेस्पोर तुझे थाय आसा ओस्तोरे मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेसू. बागीन ते मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बुलेले सुरवेस्पोर तुझे थाय आसा ओस्तोरे मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेसू. बागीन ते मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बुलेले सुरवेस्पोर तुझे थाय आसा ओस्तोरे मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेसू. बागीन ते मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेसू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गात्म्याक भोग करून तुका गरज आसलेल्यांक. दुसरो मिस्तेर पिलाताच्या राज आंगणान सोम जेजू क्रिस्ताक एका खांब्याक बांदून ताचेर चेरमोण मारले. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवूं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पाक्कां बगोस आनी आमकां ताळडेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मोरी कुरपेन बोलोले सोर्वेस्पोर तुझे तायसा ओस्तोऱ्या मध्ये तू सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेसू. भागिवत मरिये देवाची माई आमा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरी कुरपेन बोलोले सोर्वेस्पोर तुझे तायसा ओस्तोऱ्या मध्ये तू सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेसू. भागिवत मरिये देवाची माई आमा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरी कुरपेन बोलोले सोर्वेस्पोर तुझे तायसा ओस्तोऱ्या मध्ये तू सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेसू. भागिवत मरिये देवाची माई आमा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरी कुरपेन बोलोले सोर्वेस्पोर तुझे तायसा ओस्तोऱ्या मध्ये तू सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेसू. भागिवत मरिये देवाची माई आमा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरी कुरपेन बोलोले सोर्वेस्पोर तुझे तायसा ओस्तोऱ्या मध्ये तू सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेसू. भागिवत मरिये देवाची माई आमा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरी कुरपेन बोलोले सोर्वेस्पोर तुझे तायसा ओस्तोऱ्या मध्ये तू सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेसू. भागिवत मरिये देवाची माई आमा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरी कुरपेन बोलोले सोर्वेस्पोर तुझे तायसा ओस्तोऱ्या मध्ये तू सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेसू. भागिवत मरिये देवाची माई आमा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरी कुरपेन बोलोले सोर्वेस्पोर तुझे तायसा ओस्तोऱ्या मध्ये तू सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेसू. भागिवत मरिये देवाची माई आमा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरी कुरपेन बोलोले सोर्वेस्पोर तुझे तायसा ओस्तोऱ्या मध्ये तू सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेसू. भागिवत मरिये देवाची माई आमा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरी कुरपेन बोलोले सोर्वेस्पोर तुझे तायसा ओस्तोऱ्या मध्ये तू सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेसू. भागिवत मरिये देवाची माई आमा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेसू बोगोस आमकां निवार आमकां एम कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गार आत्म्याक भोव करून तुका गरज आसलेल्यांक.
तिसरो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार काट्याचो मुकुट घातलो. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरिये कृपेन बोलले सुरवेस्पोर तुझे थंय आसा, ओस्तरे मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेसू. भाग्यवंते मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले सुरवेस्पोर तुझे थंय आसा, ओस्तरे मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेसू. भाग्यवंते मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले सुरवेस्पोर तुझे थंय आसा, ओस्तरे मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेसू. भाग्यवंते मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले सुरवेस्पोर तुझे थंय आसा, ओस्तरे मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेसू. भाग्यवंते मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले सुरवेस्पोर तुझे थंय आसा, ओस्तरे मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेसू. भाग्यवंते मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले सुरवेस्पोर तुझे थंय आसा, ओस्तरे मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेसू. भाग्यवंते मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले सुरवेस्पोर तुझे थंय आसा, ओस्तरे मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेसू. भाग्यवंते मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले सुरवेस्पोर तुझे थंय आसा, ओस्तरे मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेसू. भाग्यवंते मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले सुरवेस्पोर तुझे थंय आसा, ओस्तरे मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेसू. भाग्यवंते मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले सुरवेस्पोर तुझे थंय आसा, ओस्तरे मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेसू. भाग्यवंते मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एम कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गार आत्म्याक भोव करून तुका गरज आसलेल्यांक. चवथो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त चडलो कालवा दोंगरार घेवन आपल्या खांदार तो बारादीक खुरीस. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मोरी कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुज्या तायेंसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरी देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरी कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुज्या तायेंसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरी देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरी कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुज्या तायेंसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरी देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरी कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुज्या तायेंसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदोव
आनी सदो तुजो पूत जेजू भागिवत मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरी कुरपेन बोलोले सोर्वेस पोर तुझ्या तायेसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भागिवत मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरी कुरपेन बोलोले सोर्वेस पोर तुझ्या तायेसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भागिवत मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरी कुरपेन बोलोले सोर्वेस पोर तुझ्या तायेसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भागिवत मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरी कुरपेन बोलोले सोर्वेस पोर तुझ्या तायेसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भागिवत मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरी कुरपेन बोलोले सोर्वेस पोर तुझ्या तायेसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भागिवत मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरी कुरपेन बोलोले सोर्वेस पोर तुझ्या तायेसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भागिवत मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू भोगोस आमकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गार आत्म्याक भोग करून तुका गरज आसलेल्यांक. पांचवो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्ताक जोडलो खुर्सार दोगा चोरां मदें सगळे सुबे बाजार आनी आंकवार मारयेचे दिश्टी मुखार. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरिये कुरपेन बोलले सुर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्योंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोलले सुर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्योंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोलले सुर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्योंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोलले सुर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्योंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोलले सुर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्योंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोलले सुर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्योंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोलले सुर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्योंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोलले सुर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्योंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोलले सुर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्योंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सुर्वेस्पोर तुझे ताय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुझो पूज जेसू. भाग्योन ती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियांक खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेसू बोगोस आमकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गार आत्म्यांक भोव करून तुका गरज आसलेल्यांक उबी रावया. नोमांद्रण्ये काकुतीचे माये तूच घे आमचे जिवीत अमृत आनी बोरवोसो आमी पदेशी वेची बाळकां तुका उलो मागता. या दुखाच्या कोंडांत सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थाव. आमचे दोयाळ शरातिनी तुजी काकळुतीची नदर घाल. तूच कोणवले दुलो भगवार मरिये या पदेसा उपरांत तुजो पूज जेसू आमकां दाखय. भाग्यवत देवाची माई आमचे खातीर माग. सान बसयला ते आमकां फाव जावच्या प्रार्थुया. भोव सुर्गीच्या दोयाळ बाबा, आमच्या गांवांत आमच्या वाड्यांत जायतीं जाणां दुखेस्त आसात. मरणा वरवीं पिडे वरवीं दुखेन सांपडलेलीं आसात. असल्यांचो ह्या वेळार येतेर सांत आमी उगडास केला. तुजे मजतीन तुज्या आत्म्याची बुजवण तांकां दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. बसुया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या स्वामिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या बाबां भयणीनो, आमच्या पात्रोनाचे नवेन आमी फुडें व्हरत व्हरत ओद्दी वाट ओद्दी चांट आमची सोंपता. तोरिके केरीत भाशेन जी जेजू आमकां कृपा दितलो तीच कृपा जोडूंक आमी जोड एकली हे वेळार तयार जावया आनी ही कृपा घेवन दुसऱ्यांक आमी पेकोवणी दिवपाक, बुजवण दिवपाक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. जायते फावटी आमी चुकल्या, जेजूचे शिकोणे प्रमाणे आमी चलूंक ना. जेजू लागीं बोगसणे मागूंक तयार जावया. सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन ती सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव, आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. तुमच्यो सगल्यो गरजो तुमच्या मनांत हाडून बापाच्या हातान घालात. आमचे खातीर कितले लोक वावुरतात आपलो जिवाचो रिस्क घेवन. तांचे खातीर मागुया. आमच्या आवय बापाय खातीर मागुया. कितले कोश्टी काडटात आमचे खातीर. आमी जोणेकल्यान आमचें तरणाटेपण दुसऱ्यांची दुखां पुसून दुसऱ्यांचें दूख ल्हवू करूंक आमकां बरें मन काडीज मागुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्यांचो रोचणार आनी दोनी. तुज्या असल्या दोनयांची चाकरी करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी सासवंत सूख देखून तुजे भोक्तींत आमकां सदांच संतोष मेळोसो कोर आनी दुखां पुसूंक दुसऱ्यांची आमकां कृपा आनी बळ दी. हे आमी मागता आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कोरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियातानी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. हांवें जुआवान सर्वेस्पर म्हाका कितें सांगता तें आयकलें. 7 दिसाचे पवित्र सभेच्या दुतांक अशें बरय. देवाचे 7 आत्मे आनी 7 नखेत्रां धरून आसा
ताचो हो संदेश. तूं कितें करताय तें तूं जाणो. तूं जिवो आसाय म्हूण लोक समजता, पूण खरें म्हणल्यार तूं मेलाय. देखून जागो ना आनी जें कितें तुजे भितर मरूंक पावलां ताका गोठाय दी. तुज्यो कोरण्यो म्हज्या देवाच्या दोळ्या मुखार पूर्ण म्हूण म्हज्यान म्हणूंक जायना. देखून तुवें पयलींच संदेश आयकलोय तेन्ना कितले जतनायेन तो घेतलोय ताचो उगडास कर. तो तेच जतनायेन सांबाळ आनी जिवीत बदल. तूं जागो जायनाय जाशी जाल्यार चोर कसो हांव येतलो आनी हांव येतलो ती घोडी तुका कळचीच ना. पूण 7 दिसांत कांय जाणांनी आपली आंगोस्त्रां नितोल सांबाळल्यांत आनी ती पुर्ती देखून दोवे न्हेसून म्हजे बाराबर भोंवतलीं. जैत व्हरता तो असल्या दोव्या आंगोस्त्रांनी न्हेसलोलो आसतलो आनी ताचें नांव जिविताच्या पुस्तका वेलें हांव काडून उडोवचो ना. पूण म्हज्या बापाचे आनी ताच्या दुतांचे हुजीर तो म्हजो पाटलावदार म्हूण हांव परगट करतलो. कान आसत ताणें आत्मो पवित्र सभाक कितें सांगता तें आयकुचें. लावोदिसांचे पवित्र सभेच्या दुतांक अशें बरय. जो आमेन विस्वासी आनी खरो साक्षी आख्खे देवाचे रचनेचो ओरोम ताचो हो संदेश. तूं कितें करताय तें हांव जाणो. तूं शेळोय न्हय आनी उन्नूय न्हय. कितें तरी एक शेळो वो उण तूं जावंक जाय आसलोय. पूण शेळोय आनी उन्नूय न्हय जावन तूं शेलमोडो देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो ओणकून हांव भायर उडयतलो. हांव गिरेस्त आनी श्रीमंत आनी म्हाका कांय उणें ना अशें तूं म्हणटाय. पूण तूं कितलो दळदिरो, कोनिश्ट, गरीब, कुड्डो आनी विंगलो तें तूं नकलोय. देखून हांव तुका एक बूत दितां. गिरेस्त जावंक म्हज्या कडसून तुज्यान तपासलोलें भांगार तूं विकतें घे आनी तुका न्हेसूंक आनी तुज्या विंगलेपणाची लॉस धांपूंक दोवी आंगोस्त्रां घे आनी तुका दिसती पडचे खातीर दोळ्यांक काडूंक लेप घे. जांचो हांव मोग करतां तांकां हांव जुपाती दितां आनी कास्त लायतां. देखून उर्बा घे आनी जिवीत बदल. हो पळे हांव दाराच्या उंबऱ्यार आसा आनी दारार मारतां. म्हजो ताळो आयकून कोण म्हाका दार उक्तें करीत ताच्या घरांत हांव भितर सरतलों. ताचे बाराबर जेवतलो आनी तो म्हजे बाराबर जेवतलो. हांव जैतिवंत जालां आनी आतां म्हज्या बापायच्या सांगाता ताचे सोदेर बसलां. तेच परी जैत व्हरतल्यांक म्हज्या सांगाता म्हजे सोदरेर बसूंक दितलो. कान आसत ताणें आत्मो पवित्र सभांक कितें सांगता तें आयकुचें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, जैत व्हरतात तांकां म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. आनी एकदां म्हणुया, जैत व्हरतात तांकां म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. सर्वेस्परा तुज्या तोंबूंत बिडार करूंक कोणाक मेळत? तुज्या पवित्र दोंगरार कोणाक तिकान करूंक ताकत? चुकी विणें भोंवता, न्याय नितीन चलता, काळजांतान सोत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचेर बोकलांटां घालिना असल्याच मनशांक. जाबाब, जैत व्हरतात तांकां म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचाडां घालिना, खोट्या नश्ट्या
मनशांक कांटाळटा पूण सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक मानान लेखता असल्याच मनशांक जाबा जोईत व्हरतात तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो उश्णें दिता वाट घेना लंच खावंक कबूल ना निरपराध्यांक वायट करिना असल्याच मनशांक जो मनीस ओचो तोलता तो तीर आसतलो सदांकाल जाबा जोईत व्हरतात तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो उद्गाराक सगळीं उबी रावया देवान पयली आमची प्रिती केली आमची पातकां नाटक करून ताणें बोली कसो आपल्या पुताक धाडलो Sorvespor तुमचे सवे आसूं लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ते मागीर जाले ते ये नाही म्हणलेले एका नोगरान तो वेतालो आनी ताचे बरी शीस आनी खूब लोक आसलो नोगराच्या दारोंट्या लागशीं पावता एका मेल्ल्याक पुरूंक व्हरताले तो आपले आवयचो एकलोच पूत आनी ती एक रांड बायल ताचे बरी नोगरांतले खूब लोक आसलो जेजून तिका पळयतच तिचे चुरचुरे करून तिका म्हणले रडू नाका आनी फुडें येवन तिड्डेक हात लायलो व्हरताले ते थांबले आनी ताणें म्हणलें तरणाट्या धाकट्या हांव तुका सांगता उठ आनी मेलोलो तो बसलो आनी उलोवंक लागलो आनी ताणें ताका आवयच्या आदीन केलो सगल्यांक भिरांत लागली आनी ते देवाची तुस करून म्हणटाले एक व्हड बाकणार आमचे मोदें उपसलो आनी देव आपले पोरचेक मेळूंक आयलो आनी ही ताची खबर आख्ख्या जुदेयांत सरभोंवती गांवभर गाजली जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये मोगाच्या बाबा भयणीदो आनी तरणाट्यांदो एक एक नवें आमकां जेजूची कृपा आनी कृपेची जोर उक्ती करता कित्याक एका एका नोवेनांत आमी देवाच्या उतराचेर बारीकसाणीन नियाळ करता आनी हे देवाचे उतर जिवंक जेजू आमकां आपली कूड आनी रोगत दिता काय बरी जेजूची येवजण कित्याक ताका जाय आमी ताचो मोग साकलोलो आनी भोगलोलो ताका जाय आमी ताच्या मोगान वाडलेली ह्या आयच्या शुभ वर्तमानाचेर बरोबर आमी नियाळ करुया शुभ वर्तमान ह्या उतरांनी सुरू जाता
आणि ताचे मागीर जाले ते हे रोखडोच गिन्यानाचेर परिणाम येता. कितें जालें ते हे कितें? शुभ वर्तमान दुसरे तरेन बरोवंक जातालो, पूण शुभ वर्तमानाचो बरयणार आमच्या काळजांत मनांत एक आवडो रचून हाडटा. कितें जालें तें सांग बेगीन. देवाचें उतर कितें सांगता? मोगाच्या बाबा भयणीनो, नाही म्हणलेल्या एका नोकरान तो भितर सरलो आनी ताचे बरोबर कोण आसलेत? ताचे शीस आसलेले आनी खूब लोक जेजू फाटल्यान कित्याक वेतालो? थोडे घडीक वेतालेत पळोवंक, आउट ऑफ क्युरियोसिटी, पळोवं ह्या जेजू कितें करता, कितें सांगता. थोडो लोक जेजूचो आदार मागूंक येताले, थोडो लोक जेजूक आदार दिवंक येताली, थोडो लोक ताची शिकवण आयकून सारकी खुशालकायेन भरताली, ती मेजमरायज जाताली. ती म्हणटाली हो एक व्हडलो प्रवादी, ताचे बरोबर आमी या. खूब लोक ह्या लोकांक घेवन त्या गांवांत जेजू भितर सरता आनी कितें तो पळयता. एका तरणाट्याचें मरण म्हणल्यार आमच्या काळजान मनान एक दुखाचो पडदो. कोणाकूच मरूंक नाका आनी कोणाकूच घरांत मरण नाका, कित्याक दुखाचो समदीर सुरू जाता. आनी उदीक करून हो तरणाटो मरप म्हणल्यार केदें व्हडलें दूख. शुभ वर्तमान म्हणटा तो एकलोच पूत आनी ताची आवय राण बायल विधवा. जेजू तिचें दूख पळयता. जेजू तिच्या दुखाचो ताव घेता आनी फुडलीं मोगाची पावलां तो मारता. ती एकूच बायल, राण बायल, तिचो आनी ह्या संवसारांत कोण ना, तिचो परामर्श घेतलो कोण ना, तिचो संवसार काबार, तिचे फामिलीचें नांव काबार. जेजू आपलें काळीज, मोन, आपलीं कर्तुबां ह्यो उस्तोरे सभेन दाखयता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेजू जावन आसा आमचो धीर आनी आधार. ह्यो उस्तोरीक तो पावलो. तिचे बरोबर तिच्या पुताच्या दुकान, हो पूत मेला म्हूण तिच्या दुकान खूब लोक ह्या मरणांत वेतालीं. कित्याक लोक वेतालीं जायत? कित्याक ती एक बरी वस्तुरी, लोकांचो परामर्श करताली, ती लोकांचो मोग करताली. आनी ह्या आकांताच्या वेळार हो लोक तिका सांगात दिता. जे जेजून खंयच्याय जुदेवांक करूंक जायना आसलेले ते जेजू त्या वेळार करता. मेल्ल्याच्या काश्यावांक हात लावंक जायना आसलो, मेल्ल्याचे मेल्ले कुडीक हात लावंक जायना आसलो. शुद्ध जातालीं ती, मेळी जातालीं. हे तांच्या शास्त्रांत आसलेले, तांचो धर्म ताका शिकयतालो. पूण जेजू जावन आसा सगलो पदवेदार. जेजू जावन आसा सुप्रीम पावर, सुपर पावर. जेजूक मोगाच्यो कन्यो करूंक कायदे नासलेत, वेळ नासलो, दीस नासलेत. ही पदवी आपली उजार करून जेजू
ह्या उस्तोरीक पावता. ते कशा व्हरताले ते ताणी बुडूंक जाताले ना, तुज्यान हात लावंक जायना, थांबतात. जेजूक मान दितात. जेजू बरोबर ती मिलाग्र करूंक, दुखां पुसूंक आदार दितात. मोगाच्या बाबा मोयनीनो, कितें आमी शिकतले? हांव जाय ती शिकवण आमच्यांनी घेवंक जाता. पयलें म्हणल्यार आमच्या जिवितांत, आमच्या रोगतांत, आमच्या सोयमांत दुसऱ्यांची दुखां पुसूंक आमी रचून हाडूंक जाय. आमचें काळीज मोवाडूंक जाय. दुसऱ्यांची दुखां जोखूंक जेजू भाशेन आमी वावरूंक जाय. आनी तेन्नाच की आयच्या काळाचे जेजूचे बरे गोवाय आमी जावंक पावतले. हांव आमकां असली कर्तुबां केल्ली पळोवन दुसरो लोक म्हणटले, हो खरेंच मनीस जेजूचो पाटलावदार. मोगाच्या बाबा मोयनीनो, रेलू वासावे 27 वर्सांचे चेडूं, आंगणवाडी थंयसर ते काम करताले. चेडूं हो बायल. जेन्ना कोरोना व्हायरस जाले, जे खेडेगांवचे लोक येताले, जंयसर ते पयस पयस रानांनी कशे रावतात ट्रायबल्स, ते येवपाचे बंद जाले. जायते पयस 7 किलोमीटर पयस ते रावताले. आनी ते ल्हान ल्हान व्हडींनी येताले हो इलाज घेवंक. ल्हान ल्हान भुरग्यांक घेवन जल्मलेलीं जी भुरगीं जावपाची आवय आहात, त्यो इलाज घेवंक येताले. कोरोना व्हायरस जाले उपरांत बंद जाली. पूण रियान कितें केलें? रेलू एक धाकटें व्हडें घेता आनीक आपूण तांचे सोदीक वेता. 100 किलोमीटर पयस नर्मदा ही रिवर एकदम व्हड, सुकती बोगती जाताना एकदम थंयसर डेंजरस तरी आसतना तांकां ते मेळूंक वेता. तांच्या जिवितांत आसलोलें दूख पयस करता, आपलो जीव रिस्कार घालता. सुमाराक 5 फावटी आतां पर्यंत ते धाकटें व्हडें घेवन ह्या 6-7 किलोमीटर पयस तांकां इलाज दिवंक येता. ते तरेन आमचें काळीज मोवाडूंक जातलें काय? दुसरें म्हणल्यार जे आमचे ओत्रेक आहात, जे आमचे प्रश्न आहात, जे आमच्या हुस्के आहात, आमचे आटेविटे आहात, तांकां जेजू पावतलो म्हूण आमी विस्वास दवरुया. जेजूचे पदवेक शीम आनी मेर ना, ताका वेळ ना, कायदो ना. ताची नदर, आमची नदर ताचेरूच दवरुया. आनी तिसरे सुवातेर जेजू आमकां तरेक तरेच्यो आज्ञा दिता. ह्यो आज्ञा आमी सांबाळुया. ह्यो व्हडल्यो अजापां पळोवन आमी म्हणटले, हांव एक व्हडलो बाकणार आमचे मदें उपजलो. आमची बरी कर्तुबां पळोवन लोक म्हणटले, व्हडलो बाकणार आमचे मदें उपजलो. अशें म्हणलेलें आमकां नाका, आमकां जाय जेजूचे बरे गोवाय जावंक आमी पावलां मारुया आनी दुसऱ्या मनशाची दुखां पुसूया. उबी रावया. आमी नियाळांत तें जिवीत जिवंक सोंपें न्हय. जायते आडकुडींचे थोडीच आमची मागणी देवा मुखार दवरुया आनी आमकां मोवाळ काळीज दी म्हणून आमी मागुया.
आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया. पोरचेचें दूख भावातान सोसूंक बळ दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारा फुडाऱ्यां पासत मागुया. पोजेची दुकां बऱ्या करण्या वरवीं आनी पोजेच्या बरेपणा वरवीं पुसून काडूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. आमच्या दुखेस्त कुटुंबा पासत मागुया. मरणा वरवीं निराशीपण तांचे फामिलीन भितर सरलां. हें दूख बाबातान सोसूंक तांकां बुजवणेचो आत्मो बापा लागीं मागुया. ह्या मिसांत वांटो घेतोल्या पासत मागुया. आमी सगल्यांनी दुखेस्तांची दुकां निसुवातीपणान पुसूंक जेजू सोरवंडाराचे गवाय आमी जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बोसोर्गीच्या बापा, तुजे असले मोवाळ काळीज आमकां तूं फावो कर आनी तुज्याच नांवान दुसऱ्यांची दुकां पुसूंक आमकां शिकय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पोदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावो म्हूण मागात. मोगाड बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी कोरी भोगती आमच्या काळजांनी वाडूं आनी सासणाच्या सुखाक आमी सगलीं पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळे आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासणेच्या मागण्यान तुजी वडवीक बिलकुल चोडना, तरी असले मागणे करून क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुजे कुरपेन वाडत वेता.
देखून स्वर्ग आनी संसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा, करोस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचे हें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुडपोर गोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतेपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखारी मुख आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा
फिलीप आमच्या गवळी बापाक, एमेरेतस राहुल आमच्या आदल्या गवळी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान तेय आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पळजोळीत मुखां मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची अंगाजीर आसलेल्या सगळ्या भावां भयणांची, आमच्या तरणाट्यांची, तांच्या आवय बापायचेर, तांच्या भावां भयणांचेर, जे आमच्या परदेसांत वाव करतात तांचेर, समाजा खातीर वावुरतात, आपलो जीव रिस्कार घालून तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ. आंकवार माई देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागेवन झुजे, बागेवन धर्म दुता आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाताक, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. बरे भाशेन आमचे हात जोडुया आनी जेजून आमकां एकूच मागणें शिकयलां, बरे मोगाचे मागणें सोगलीं आमी बरोबर भेटोवया म्हणून. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणणेन पडून दिवं नाका, पूण वायट्यांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायट्यांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशा नोत्रेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. सोगटे एकामेकाक शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळेच्या जेवणा कापडे आसात ती आमी जण एकली सुभागी.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, या संस्कारांत आमी जेजूचे मांस रगत घेतला. या संस्कारलेले जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवच्या म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमच्या आजीर आसलेल्या तरणाट्यांक आमी शाबासकी दिता. ह्या नोवेना वरवीं तुमच्या जिवितांत जायते बरेपण येतले आनी जेजूची गोठाय तुमकां मेळटली. तुमी मिसाची भेटयेंत वांटो घेतला म्हूण दुसऱ्यांकूय सांगात. आमचे नोवेन 5:30 वरांचेर तेज आनी मीस GCTVचेर, फेसबूक, यूट्यूब हाचेर टॅलिकास्ट जाता. तुमी तातूंत वांटो घेवचो. सगल्यांक तुमकां एक बरी खुशालकायेची रात आनी फाल्यांचो दीस आमी हांव येता. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोर पोदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. दुसऱ्याची दुखां पुसून जेजूचे गोवाय जावंक तुमकां धाडटा. मोजेजू तुमचेर घेयात आनी मोजेशी जायात. प्रार्थुया. सोर पोदवेदार आनी सासणाच्या देवा, आमच्या दोयाळ बापा, तुज्या मोगाच्या पुताक सोगटा सोर्वांचो सोडवोंडार तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळीं रोचनां सुपून एकवटान नवी करून तुजी खुशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सोडयलोली सगळीं रोचनां तुजी सेवा चाकरी करूं आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पावो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. देवाचो आदार आसूं आमचे सदांकाळ. बसूया.